Eminent Konkani writers and authors have expressed unhappiness over the decision of the government to scrap the Konkani Seva Puraskar of the last 2 years. These veteran Konkani authors include personalities who have served as either chairman or vice chairman on the executive body of the Konkani Academy. They say this step is gross injustice over those writers who were adjudged winners after a long, tedious process. The annual awards of the Goa Konkani Academy of 2015 and 16 were scrapped by the government on Friday. Former chairman of Goa Konkani Academy, Pundalik Naik, in whose tenure these awards were started in the year 2008, says government was not well advised on certain issues regarding the judging process of these awards. मातशें विचित्र जालां म्हणजे कितें आयच्याच कंडिशनान सरकारा कडेन होच एकूच उपाय आशिल्लो सरकारा कडेन रद्द जावपाचो करपाचो पूण इतलें जरी आसलें तरी सुद्दां प्रकरण अशें जालां एक मुडो आसता आंब्याचो तातूंत एक कुस्को आंबो आसता म्हणून सगळो मुडोच भायर काडून उडयल्ले भशेन जालां हें खरें म्हळ्यार तितलो एक आंबोच कडेन काडून दवरल्यार जाता म्हणटकूच तशेंच एक प्रकरण जालां कारण 2 वर्सांचे पुरस्कार आनी कितल्याच लेखकाचेर अन्याय जाता परीक्षक जे पळय आशिल्ले त्या परीक्षकान रिजल्ट फोडलो आदींच हो एक मुद्दो दुसरो म्हजे नदरेन परीक्षकाची नेमणूक आसा ती सुद्दां कांय संकेत धरून करपाचें आसता म्हणजे ताजे खातीर स्पेशल अशे नियम नासता पूण एखादो परीक्षक नेमतना त्या परीक्षकाचो आनी भितर स्पर्धेंत आशिल्ल्या पुस्तकांचो कांय संबंद ना मूं वा त्या लेखकाचो कितें संबंद ना मूं हित संबंद आसत काय ना हाजो मात लेगीत विचार करूं ना किंवा अशे तरेन अशें दिसता की परीक्षकाकूच अशे निकाल दिल्या की जो म्हाका जाय ताका हो पुरस्कार मेळटलो अशे तरेन परीक्षकां ती वेंचणूक केल्ले भशेन दिसता पुरस्कार कोणाक हो वाद वेगळो मागीर पूण पुरस्कारूच दिवप ना रद्द करप हो एक भाग जालो हो भाग सरकाराचे वतीन पुरस्कार म्हणजे फक्त नांव नासता एक एमावंटूय आसता तुजे सेवेचो गौरव करतना एक ठरावीक रक्कमूय तुज्या हातांत पडटा आनी ती सुद्दां तितलीच म्हत्वाची आसता पूण खंयचेच नदरेन अशे पुरस्कार रद्द करप योग्य न्ही. Veteran poet and former chairman of the Academy, Uday Bhimre, is also of a similar opinion. He says this decision is a loss to the whole Konkani literature fraternity and the culture. आणि शिस्त पाळली ना जाल्यार कितें जाता तें ह्या घडणुका वेल्यान कळटा. पुरस्कार दितनाय कांय रिती आनी शिस्त पाळची पडटा. वायट गजाल म्हणजे गोवा कोंकणी अकादमींत तें घडलें ना आनी ताजो हो परिणाम मागीर सुक्या बरोबर ओलेंय जळटा त्या प्रमाणे एके चुकीक लागून दुसरे 15 पुरस्काराकय बाद जाल्या. म्हजे नदरेन हें गोवा कोंकणी अकादमीचेंय लुकसाण आनी हें गोवा कोंकणी अकादमी जे भाशे खातीर वावुरता ज्या साहित्या खातीर वावुरता जे संस्कृताये खातीर वावुरता ते भाशेचें साहित्याचें आनी संस्कृतीचेंय लुकसाण. ज्या उद्देशान गोवा कोंकणी अकादमीन हे पुरस्कार करयले आनी इतलीं वर्सां दिले त्या उद्देशाक मार बसूंक जायना. आनी कोंकणी भाशेचो वावर करतल्याक आनी कोंकणी साहित्याचो वावर करतल्याक प्रोत्साहन आनी रिकग्निशन दिवपाचें कार्य आडखळ नासतना आडमेळे नासतना चालू उरपाची गरज आसा. पुरस्कार रद्द करपाक नाका आसले. ह्या पुरस्कारा खातीर खूब प्रक्रिया व्हडली केल्ली आनी हे प्रक्रिये भितर सगळी मांडावळ जाल्ली आनी निकाल सगळे सिलबद्ध आसले. सिलबद्ध आसलेले निकाल ते जाहीर करूंक जाय आसले आनी जाहीर केले उपरांत प्रतिक्रिया येता तेचे वयर सरकारान निर्णय घेवं येतालो. हे पयलींच हे पुरस्कार 2014, 15, 16 वर्साचे आनी आतां परतून ती प्रक्रिया जातली कशी केन्ना जातली आनी निकाल परतून केन्ना जातले अशें जरी आसलें जाल्यार म्हाका सरकाराक एकूच विनंती करीन दिसता की सरकारान हे पुरस्कार रद्द करचे न्ही परतून प्रक्रिया तयार करून हे पुरस्कार परतून जाहीर करपा खातीर सरकारान पावलां मारचीं. Goa 365 Bureau, Panji.